एक 2-3 दीस जाले की एक बिबट्या वागान हांगासर एक धुमाकूळ घातलेली आसा की पयलीं येय तो हेवटेन पूण काल एक पयर ताणें एक स्वता एक हांगासर आमचे कोण तरी एक हमाली टॉयलेटीक म्हणजे वयतालो ताका तो दिसलेलो आसा दिसून 5 कुत्रे खंय तेज्या फुड्यान येयले पूण तेणें एक पेट्याक आपल्या तोंडान धरून व्हेलो खाल्लो ताका पूण अशें परत परत हे अशी घटना घडोवंक जायना। हांव एक मेन म्हणजे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता परतून हे आमचे लोकल आमदार आसा ताका एक सांगूंक सोदता की बाबा तेणी ही जी घटना घडल्या तेजेर आपले खंय तरी एक लक्ष घालून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी जाता तितके बेगीन रोडलाच 500 कुत्री आली। कुत्र्यांना मी पहिलं पाहिलं, त्यातली 5-6 मध्ये ते 4 कुत्री वापस आले इकडे, 5 एक राहिलेले ते एक राहिल्यानंतर डायरेक्ट आतनं बिबट्या आला आणि त्याला पकडलं डायरेक्ट। मग मी एक 15 फुटाचा अंतर होता, बघितलं त्याला बरोबर। बघितल्यानंतर मी डायरेक्ट जे व्हाळातून उडी मारली ते गावळान गेलो। हांगा पावलो आमी तिक्या आनी येयलो धांवन आनी हांगाच्यान डायरेक्ट गेटीच्या भितून मारली उडकी आनी हथंय वचोन रावलो। आमी गाडी फुडें घेतली हांगा तर परत पयली हथंय रावलो देंवतर गाडयेन फोटो मारता हांगासर हथंय वयल्यान उडकी मारली त्या दुर्दैवान नाश जालो। त्या प्रमाणे म्हणजे रातचे काळोखान बी वयपाक मातसो भंय कसो भंय दिसता। हांगा येवपाक सुद्दां भंय दिसता। पयलीं आमी हांगासर रातचे सुद्दां येताले रूमाक, आतां मातसो ह्या 2-3 दिसांक मातसो भंय दिसता येवपाक। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।